अरे कौन रे ओळखीचा कोण इसका वो भावेश इसका अरे भावेश की आले रे भावेश की आले रे ओह नो काय जापूत करणार त्याला कोण आलं सिद्धार्थ सिद्धार्थ अरे सिद्धार्थ अरे म्हणतो किती आले अरे एक प्रॉब्लेम झाली रे हा प्रॉब्लेम किती एक प्रॉब्लेम अरे इयरफोन काढ हा सांग अरे एक प्रॉब्लेम झाली किती आले रे आमचा भावेश खबर हा कोण रे तो लास्ट बोल कोणता ना 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 आमचं रे चिरकुट हाफ लिंबू कडे सांग किती आले हा त्याची एक प्रॉब्लेम झाली तो टेन्शन आहे ना किती आले रे त्याला ते मला बसला मारतो आणि उगी यारको आणि त्या जाप केली तो ओले ना हे तो करता यारको आणि पहिला पासून पण तो पैत ना का मग किती करे आता पोया या यो हेल्प कर यावं तुझी हा मास्क घाल वर का अरे भावेश होय रे का आपण हातला नको भावेश भावेश हातला रे भावेश भावेश अरे किती आले रे मला भिलेलंच आणि आता किती गेला नाही काय किती गेलेलं अरे के रे तुका सांग तरी अरे के रे तुका अरे काय नाही मला सांगली अरे तू की प्रॉब्लेम झाला सांग तरी आमका अरे माझी प्रॉब्लेम फक्त सीएमच सॉल्व करू शकता सीएम ती कहावत ऐकू ना खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है सारखे आहे ना एक स्टोरी इनका पिक्चर ना ऐकला ते सांगता आपण कोणाला सांगणार का अरे तुमका हवा सांग लॉकडाऊन सांगली स्कूल बंद असा हांव मातशें टेन्शन आसा रे स्कूल केन्ना चालू वाटले काय म्हणून ते फक्त सीएमच करूंक शकता स्कूल मातशें चालू जाल्यार म्हाजें मातशें टेन्शन वयतलें आनी हांव मातसो खूश जातलो आय सायबा वालोर मरे चेड्याक हो देवाकडे मागता आपली स्टडी चालू जावपा जाय स्कूल चालू जावपा जाय आनी आमी आहले स्कूल नाका म्हणून हें करताले देवाकडे वालो रे का सल्यूट दिता तुका अरे स्कूल म्हाका शिकपाक खातीर नाका मागीर कित्याक म्हूण जाय रे तुका स्कूल अरे तुका कितें सांगू म्हाका गर्लफ्रेंडाची भरपूर याद येता रे क्या बोला तूने म्हाका गर्लफ्रेंडाची भरपूर याद येता रे आणि स्कूल ओपन जाल्यार तिका मेळूंक शकता ना म्हणून रे असं याद येता म्हाका कितें मनीस रे वर्सां कितली रे तुजी सो 6 years old काय हां दात दाखर तुझे दुधाचे दात पडून आनी तुका गर्लफ्रेंडा जाय ए एवरीथिंग इज फेअर इन लव अँड वॉर कळलं मरे दिसावटे हात लाय त्याला हात काटून देतलं क्या बोला दिसावटे हात लाय त्याला हात काटून देतलं मग कोणी आपल्याला हांगा हट अरे हांगा रे कोण लेडीस दाखयता हा दाखयता कितें चेडो रे हो हेजो असो पोराटो आनी एका गर्लफ्रेंडा आमी हेजे एजीचे आसतना आमकां कोण चेडवां सुद्दां पळयनासली पळोवन धांवताली हो सारकें आसलें शी असलो चेडो रे हो भगवान हाय गायज जर तुमकां हो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक करा कमेंट करा आनी सबस्क्रायब करा आनी जर तुमकां हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लोकां कडेन शेअर करा थँक्यू लव यू ऑल आणि सोशल डिस्टन्स मेंटेन करा आणि मास्क घालून भोवा आणि सॅनिटायझर लाया हातीक बाय बाय गायस कितें परत सकल करू हय 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 अशें पळोवपाचें आनी परतून तकली सकयल घालपाची रेडी एक्शन म्हणटा अरे भावेश की रे
अरे हय मरे कळ्ळें मरे अशें म्हणपाक कितें रे जापूत करना कांय उलयत ना ओके रेडी एक्शन अरे भावेश कितें जालें रे भावेश कितें जालें रे काय जापूत करना मरे कितें जालें कोणा गो रेडी एक्शन ना डायरेक्ट एकामेकाक पळयात एकामेकाक पळोवन तेका पळयात 5 6 7 गो हांगा राव रे आसूं रे तो नाका रेडी एक्शन शी सायबा ह्या भुरग्याक व्हरलो रा एका स्टडी जाय एका स्कूल जाय आनी आमकां पळय शी आमकां स्टडी सुद्दां नाका एका स्टडी जाय पळय एक्शन शी सायबा ह्या भुरग्याक पळय एका स्टडी जाय रेडी एक्शन अरे ती वर्सां कितली रे वाय रेडी एक्शन मागीर कित्याक जाय रे तुका स्कूल अरे म्हाका मरे म्हाज्या गर्लफ्रेंडाची एक्शन 6 years old हां एक्शन दात दाखय तुझे दात दाखय दुधाचे दात फुटना अजून आनी तुका रेडी एका वयर पळय तर तेका धरता तसो कर धरता तसो फाटी घे रेडी हां ए उठ रे तू खंय पावता गार्डनान एक्शन अरे दात दाखय तुझे दात दाखय दुधाचे दात पडना आनी तुका गर्लफ्रेंडा जाय हां गर्लफ्रेंडा जाय एवरीथिंग इज फेअर इन लव अँड वॉर रेडी काय गो मरे मस्त फाटी घे आतां ताका घेवन डायरेक्ट ना तू घे त्याच्या शर्टाक गड्डर ओके रेडी एक्शन अरे तुवें गो नॉर्मल डायलॉग घे हां रेडी एक्शन अरे एवरीथिंग इज फेअर इन लव एक्शन एवरीथिंग इज फेअर इन लव अँड वॉर आनी तुमकां कोणी आपयलेले हो सांग आली लेडीज खंयची दुसऱ्या फावटी हात लायला जाल्यार हात काडून उडयतलो हांगा नुले रे हे रेडी एक्शन ए एवरीथिंग इज फेअर इन लव एक्शन ए एवरीथिंग इज फेअर इन लव अँड वॉर कळ्ळें मरे आनी तुमकां कोणी आपयले हांगा लेडीज खंयची हो सांग असली दुसऱ्या फावटी हात लायला जाल्यार हात काडून उडयतलो फूड लागी हो एवरीथिंग इज फेअर इन लव अँड वर्ड एकूच सिनान घे रेडी एक्शन ए एवरीथिंग इज फेअर इन लव अँड वॉर अरे तुमकां कोणी आपयले हांगा ए लेडीज खंयची हात काडून उडयतलो फुडें फावटी अरे हांगा